मोल्या 200 केव्ही ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण वीज मंत्री निलेश काब्रालाच्या हस्तुकी जालें। ह्या सुवाळ्याक भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RD एक्सक्वा खातीर मोलेच्यान विदिता प्रभू। हो ट्रान्सफॉर्मर घातलो म्हणून हांगा हे ट्रान्सफॉर्मर हांगा जनरेशन जायना, ताका बाकीची लायनी हाडूंक पडटा। सद्याक ती डिस्ट्रिक्ट लायनीक टॅप केल्ली आसा आनी डिस्ट्रिब्युशन केल्लो अशें सदांच जावंक शकना। खंय तरी आमी लक्ष घालपाक जाय की गांवांतली लायट येयल्यो जाय, म्हणजे लायट नासतना पावर सप्लाय नासतना खूब त्रास जाता। खुबशे म्हणटा की सोलराचेर चलता, खुबशे म्हणटा की हेजेर चलता, विंडाचेर चलता, पूण हे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी जायना। आनी सोलर जर घातले जाल्यार आमी आतां ग्रिडाक कनेक्ट करता आनी पावर ऑलरेडी सोलर वयता, पूण ग्रीड कनेक्टिविटी ही इम्पॉर्टंट। आज देशभर आमी पळयता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एक कमिटमेंट केला पॅरीस कावन्सिलाक की रिन्युएबल एनर्जीचेर फोकस करता आनी आमचो देश खूब फुडें गेल्लो आसा बाकीच्या देशा परस। आनी ऑलरेडी प्रायम मिनिस्टर आमचो ऑलरेडी सांगता की रिन्युएबल एनर्जीर आमी फोकस करून ज्यो गोष्टी कोल कमी करप ही गोष्टी देशा भितर आमी चालू आसा, पूण ते आयज जावचे ना, ताका टायम लागतले। फाटल्या गव्हर्मेंटान जेन्ना आशिल्ले फोकस केल्ले सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी जाल्यार ह्यो गोष्टी जायनाशिल्ल्यो। स्लोली आतां टॅक्नॉलॉजी वापरता। पयलीं आमचे पॅनलान 380 वॉट्स जाताले, आज 450 पावल्या आनी टॅक्नॉलॉजी अशी आहा की त्याच पॅनलाच्या 500 पावतले। सो जशी टॅक्नॉलॉजी वाडटा तशी गोष्टी वाडटल्यो आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे जे इंडिया भितर जे सायंटिस्ट आसा देशान आनी बाकीच्या विदेशान बी सायंटिस्ट आसा की टॅक्नॉलॉजी वाडोवपाचें काम करता। आनी म्हाका दिसता की जे गोष्टी गोंया भितर देशा भितर वा जगा भितर जे रिन्युएबल एनर्जी सोर्सीस टॅप करपाक जाय येता ते 7-8 वर्सां भितर खुबशे चेंजीस आसतले। आज आमी पळयता की इलेक्ट्रिकल बायक ज्यो आसा आमच्यो त्यो विकपाक लागले। गोंयान आमी म्हाका दिसता फुडल्या विकान 3 इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन म्हणजे चार्जिंग स्टेशन, सबस्टेशन म्हणना चार्जिंग स्टेशन ती आमी इनोव्हेशन करपाचें अशें फुडल्या विकान। आयज आमच्या मंत्र्यान हे ट्रान्सफॉर्मर इनोव्हेशना बरोबरच आमच्या पुऱ्या मोल्या पंचायतीची पंचायत मेंबरा बरोबर एक मिटिंगूय दवरलेली आसा आनी मॉन्सून सिजनाक हांगा त्रास जाता कित्याक हांगा दाट फॉरेस्ट आसा ह्या मोल्या आनी पुण्यान आनी हितूंतल्यान ही 11 केव्हीची लायन जी आसा ती पास जाता आनी जे मॉन्सूनाचे 5 म्हयने आसा ते लोकांक खूब हेचो त्रास भोगचो पडटा आनी हो फुडें त्रास जावपा जायना। ही पावर सप्लाय घट जावपा जाय म्हणून आमचो शेजारी आमदार आनी गोंय राज्याचो वीज मंत्री हेचे प्रयत्न जाय। म्हाका दिसता फुडल्या मॉन्सूनात हे जे फाटल्यान जे मॉन्सून 20 वर्सां हे पावसाक त्रास जे जातात ते फुडें मोलेकारांक फुडें कालाक आनी काल्याक हे तिनूय वाठारांत दाट जंगल आसले कारणान हो त्रास जावपा जाय म्हणून मिटींग दवरल्या आनी ह्या मिटिंगेक सक्सेस जातले आनी फुडें पावर सप्लाय कामां आसात ती सुरळीत